मनोहर पर्रीकरान मनयले नवे वर्ष आगळे वेगळे पद्धतीन। परवरीच्या कार्यालयात घेतली मंत्रिमंडळाची बसका, विधानसभा अधिवेशनय घेतलो म्हणटा। गोंयांत अनु पर्यटकांचो दुकळ, कळंगूट सोडली जाल्यार हेर दर्यादेगो सुक्यार। टॅक्सी आणि शेक धनियांचेर आयली रडपाची पाळी। बिरेस्तारा करतले सरकार मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाची सुरक्षा तपासणी, लोकांक आणि पत्रकारांकय वांगडा घेवन 10 जानेवारी मेरेन पूल पूर्ण जावपाची आस्त। दीपक ढवळीकर आणि सुभाष शिरोडकर जातले एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी। मगोच्या तिकीटार दीपक लढेतलो शिरोडेची पोट वेचणूक 5 दिसा भितर घेतलो निर्णय। भाजपा मगोप युती धोक्यात। येवकार तुम्ही पळयतात गोवा 365। हांव जवाहर बर्वे। आता खबरो विस्तारान। नव्या वर्साचे सुरवेक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान मंत्रिमंडळाची बसका घेतली। परवरी सचिवालयातल्या आपल्या कार्यालयात वचून ताणे मंत्री आणि आमदारां सांगातान वेगवेगळ्या विशयांचेर 2 वरां चर्चा केली। विधानसभेच्या कामाच्या बसकांक हजर रावपा बरोबरच 29 जानेवारीच्यान सुरू जावपी 3 दिसांच्या अधिवेशनाक हजर रावपाचे ताणे थारायला। मुख्यमंत्री सचिवालयात येवपाविशीं प्रसिद्धी माध्यमांकडल्यान कळले उपरांत भाजपाच्या कांय वावुरप्यांनी ताका पळोवपा खातीर गर्दी केल्ली। पत्रकारांकय भितर सोडले ना, पूण मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी आमदारां वांगडा बसका घेतली। तशेंच कांय फायलींचेर सयो करून म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चाय केली। हे चर्चेची माहिती सभापती प्रमोद सावंत आनी मंत्री माविन गुदिनोन पत्रकारांक दिली। जेन्ना इतली थोडे लोक अफवा घालता की सरकारूच चलना बा मनोहर पर्रीकर सारको जालो काबार, हांकां हो जबाब जावन आसा। आनी जबाब नव्या वर्साक प्रत्येक आमदार जो आशिल्लो तेणी डिस्कस केले। बाब सुदीन धवलीकर आशिल्ले, निलेश कब्राल आशिल्लो, मिलिंद नायक आशिल्ले, अलिना सल्दाना आशिल्ले आनी खुबशे बाकीचे आसले। थोडे म्हणटा मातशे लेट पावले, पूण आमी डिस्कस करीत रावले एकान एक इश्यू। सगळे इश्यू तेणे डिस्कस केले आमचे सगळ्यां कडेन। एक मेन म्हणल्यार मायनींग कशें चालू करपाचें, कशें ते सेंटरा कडेन उलयन माननीय प्रधानमंत्री कडेन उलयन कितें कितें करपाचें आसा, एसेंब्लीचे पयलीं कितें कितें जावपा जाय, लोकांक बरें नुस्तें मेळपा जाय, फॉर्मेलीन आसपा जायना। जे ट्रॅफिक डायवर्शन जातले ते ब्रिजाचे कामां लागून लोकांक कमी त्रास जावपा जाय, पयले बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूनच डायवर्शन जावपा जाय, अशे खुबशे मुद्दे आमी डिस्कस केले। खणींच्या प्रस्नाचेरय चर्चा जाली। खण व्यवसाय परतून सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान नवो मार्ग सोदला अशें माविन म्हणटा, पूण हाचेर सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती मात ताणें दिली ना। मायनिंगाचे स्पेसिफिकली इश्यू तेणें कितें मार्ग तो एक्सप्लेन केलो आनी तेणें सांगलें उमके आपण माननीय प्रधानमंत्री कडेन तशेंच सेंट्रल बाकी लिडर आहात तेंचे कडेन उलयला आनी हो रस्तो आमकां मेळटा मायनिंग सुरू करपाक टू वर्क आउट द इंट्रिकेसीज। सो एक मिनिस्टरियल डेलिगेशन आनी एक टीम वयतली टू डिस्कस इट फर्दर। सोल्युशन हांव जाणा पूण हांव प्रेसाक सांगपाक सोदना, आमकां सांगनाका म्हूण सांगला। सोल्युशन जालें काय जालें न्हू। 29 जानेवारीच्यान सुरू जावपी 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाकूय मुख्यमंत्री पर्रीकार हजेरी लायतलो अशें माविनान सांगलें। अधिवेशना पयलीं जावपी वेवसाय सल्लागार समितीचे बसकेकूय मुख्यमंत्री हजर रावतलो अशें सभापती प्रमोद सावंत म्हणटा। बीएससी डेट अजून फायनलायज जावंक ना। हांव ऑनरेबल सीएमाक आतां हांवें रिक्वेस्ट केला बीएससी डेट तेंच्यांनी दिवचे म्हणून। तेणी आपलो शेड्यूल पळयता आनी बीएससी डेट दिता म्हटलां। अकॉर्डिंग टू द बीएससी डेट मिटिंगेक कदाचित तेंच्यांनी स्वता हांगा येता म्हटलां असेंब्लीनूय बी, सो दॅट बिजनस एडवायजरी कमिटी मिटींग मायट बी इन असेंब्ली कॉम्प्लेक्स। कदेल सोडपाची गरज ना हे दाखोवन दिवपा खातीरच मुख्यमंत्री सचिवालयातल्या आपल्या कार्यालयात गेल्लो असो आरोप काँग्रेसीन केला। मुख्यमंत्री पर्रीकार विरोधी आमदार आनी पत्रकारांक कित्याक मेळना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभू विचारता। मुख्यमंत्र्याक सचिवालयात व्हरून भारतीय जनता पक्षान एक देखावो केलो, पळया आमचो मुख्यमंत्री चलू शकता। अजून त्याचे उलवाप आम्ही आयकूंक ना, कारण त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स थंय घेतली ना केन्ना। हालींच्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स तो घेवंक पावलो ना मुख्यमंत्री बाब।
तर माननीय मुख्यमंत्र्याक प्रेसाकय मेळना आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांकय मेळपाक तयार ना. कारण नाकांसून पोटा पर्यंत जी वादी आसा ती वादी घेऊन फिरप हे मेडिकली इतले डेंजरस आसा की तातूंतल्यान खंयच्या जागेर जे इन्फेक्शन आसा ते इन्फेक्शन तत्काळ जावन अघटीत जावंक शकता. आणि हे एक्झिबिशनिझम हे मनोहर पर्रीकराच्या लायफाचेर बेतले असो भंय आमकां आसा. तेन्ना ती काळजी घेवपाची गरज भारतीय जनता पक्षा कडेन ना अशें आमकां दिसता. मनोहर बाब पर्रीकरान एक आराम करपाचो निर्णय घेवपाची गरज आसा. आमी काँग्रेस पार्टीन केन्नाच अशें म्हणूं ना किंवा अशी मनांतल्यान अशी उक्तावण केन्ना करूंक ना की मनोहर पर्रीकराचें वायट जावचें म्हणून. आमी सदांच तेचे बरें येवजना. पण त्याचोच पक्ष जर तेका ह्या सगळी कडेन देखाव्या खातीर जर व्हरता तर मात्र मनोहर बाब पर्रीकराची परिस्थिती ह्या फुडें बिकट जावन उरतली अशें आमचें ठाम मत आसा. परवरे सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नवे वर्स सोंपलें आनी ताचे बरोबर सगळ्यांत चड पर्यटक येवपाचो मोसम आहे. पूण पूर्व वर्साचे तुळेंत कळंगूट, बागा ह्या गोंयच्या फामाद दर्यावेळ्यांचेर ह्या वर्सा कमी पर्यटक आयले. हातूंत काणकोणचे पाळोळें आनी पेडणेच्या मोरजे दर्यावेळ्यांचोय आस्पाव आसा. टॅक्सी चालक तसेच शेकधनी आणि हेर वेपारी सांगतात ह्या वर्सा पर्यटकांचो आंकडो देंवलो. हाचे फाटले कारण कोणाकूच खबर ना. मोरजे दर्यावेळेवेले हे चित्र पळयात. साश्टीच्या कोलवा बाजारातली ही स्थिती. कळंगूट, बागा दर्यावेळेचे तुळेत ही दर्यावेळ पर्यटकांनी भरून गेल्या. पर्यटकांचो आंकडो देविल्ल्यान साश्टी सावन पेडणेच्या मोरजे मेरेन नाराज जाल्ले व्यावसायिक कितें सांगतात ते ऐकात. कोणाकूय बिजनेस ना, शेकवाल्या ना, वॉटर स्पोर्ट्सा ना, तुगे हॉटेलान ना. हांव नका ह्या थोड्या दिसां मदें कितें प्रॉब्लेम जालो आहा ते सकाळी सावन आमी अजून बसना आहा. टायम जालो आतां देड जायत येयले. कोणा एक देखून टॅक्सी सोडलो ना. हे भाशेन हिंगा न्हू सगळे आख्या कोस्टल एरियाचेर हे प्रॉब्लेम जालो आहा. लागत तें आमगेलें काविलो सीन लागत तें सारकें म्हाज्या अर्दा त्या पोंदान सगळें तो प्रॉब्लेम येयलोले ते सांगता आमकां कांय बिजनेस ना. चोयलो मदें ओवर ऑयल चोयलो मदें कांय बिजनेस ना. वर्सान वर्स खपतालो पळय तशें खपना. ह्या वर्सा कमी आसा. टुरिस्ट आसा पण टुरिस्टा प्रमाणे ते सेल जावपा जाय पळय तशें जावना. हय रूम हालीवाले जायते पयलीं लोक आनी डिमांड करतालो रुमान. हे पाट डिमांड बी कांय ना. जे रूम ओडेशान दिताले ते 1,500 पडले 2,500 दिताले. आतां हय हे पाटी 1,000 दिवपाचें दिवपा पडटा रुमाचे कित्याक कोण राव नाही जाले रुमा कमी करून सुद्दां कोण ना. आतां आमचे हे रशियन मातशें कमी आहा पूण त्याच प्रमाणे आमकां तो बिजनेस मेळ्ळा. आमी हॅप्पी आहा. पूण आमकां अशें जाय की सगळ्यांक बिजनेस मेळ्ळलो. झिरो बिजनस झिरो. बिजनसच ना. ट्राफीक रस्त्यार सगळे गाडयो लायतात आनी ट्राफिकान गाडी भाडये घेवन खंय वयतलो खंय आमी. आमचे खबराकार संदीप कामोलकार, रमेश नायक रावत आणि देविदास गावकार. विरोधी पक्ष काँग्रेसीन दिल्लें आव्हान सरकारान स्विकारपाचें थारायलां. लोकांमुखार आनी प्रसार माध्यमांक वांगडा घेवन मांडवी पुलावेल्या तिसऱ्या पुलाची सुरक्षेची तपासणी सरकार करतले. 12 तारखेर न्हय जाल्यार 22 मेरेन 10 जानेवारी मेरेन पुलाचें काम पुराय जातलें असो अदमास आसा. मांडवी पूल परवरी वटेन पूर्ण जाला पूण पणजे वटेनचें काम पुराय जाल्लें ना. दुसरे वटेनच्यान पुलाक 3 सर्वीस रस्ते आसात. एक फोंडे बायपासार देंवतलो, दुसरो पणजेक जोडपी आनी तिसरो मेर्शे सर्कलाचेर देंवतलो. ह्या तिनूय रस्त्यांचें काम अपूर्ण आसा. लायटीचें कामय उरलां. बरोच तेंप जालो हें काम चालू आसा. 10 जानेवारी मेरेन पुलाचें काम पुराय जावचें हे खातीर L&T कंपनीचे अभियंते आनी कर्मचारी 3 शिफ्टींनी काम करतात. डांबरीकरण, पेंटिंग आनी बॅरिकेड्स घालपाचें काम नेटान चल्लां. GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळयेकारान हे विशीं गोवा 365 म्हायती दिली. हो ब्रिज गोंयकाराचे सेवेक लागींच आतां कमिशनूय जातलो. आमी 12 तारीख म्हणिल्ली पूण आमी 12 तारीख पर्यंत हो ब्रिज कंप्लीट करतले. कंप्लीट सगळें जातलें इन्क्लुडींग पेंटिंग सगळें कितें उरलां तें सगळें एक्सेस रोड्स सगळें एज पर स्टँडर्ड्स टेस्टिंग करून एज पर इंटरनॅशनल नॉर्म्स सगळे रुल्स कायदे पाळून हो ब्रिज जातलो. आनी आमी फाल्यां नाल्यार परवां करपाचें ठरयलां. डेफिनेटली हें टेस्टिंगूय आमी प्रेसाक लागून उक्तें करतले जाका लागून सगळे गोंयकारांक हें पळोवपाक मेळटलें. म्हणजे एक ब्रिज कसो टेस्ट करता हे सगळे गोंयकारां कडेन आमी वतले.
इट इज अ व्हेरी ट्रान्सपरंट प्रोसेस दॅट वी आर फॉलोइंग. काँग्रेसीन केल्ले आरोप सिद्धार्थान न्हयकारल्यात. भ्रष्टाचारावेल्यान भाजपा सरकाराक दोश दिवचे पयलीं काँग्रेसीन तांचे सरकार आसतना केल्ल्या कामांचो इतिहास लक्षात घेवचो अशें तो म्हणटा. तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोरणकारान केल्लो. गिरीश बेठोच लोकांच्या मनात भंय निर्माण करता अशें ताचें म्हणणें. आयकात तो कितें म्हणटा तें. बेटेच खंयचे तरी लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट विदाउट टेंडरिंग दिलें. आमी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून सगळें करता. आनी तुमच्या म्हायती खातीर हे लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट इज इन द स्कोप ऑफ L&T आनी L&T कोणाक दिता हे एप्रूव्ड लिस्ट करूनच ते दिता. तांचो प्रोसिजर आसता. L&T इज ऑल्सो बीग ऑर्गनायझेशन. सगळे ते तांचे प्रोसिजर करून ते तांचो वर्क एवॉर्ड करता. आनी तातूंत GSIDCचे कांय ना, कित्याक हे स्कोपच तांकां दिला काम करपाक. जसो ब्रिज ते करता तशें ब्रिजा वयली लायटी ते करता. पूण सबंद प्रोसिजर करून सगळो कंप्लीट करून हो ब्रिज उक्तावणाक पोचलो. NGTक लागून जो पळय 1.5 वर्साचो डिले जालो ताका लागून आमकां तांकां आयडल चार्जीस बी दिवचे पडटा. टोटल कॉस्ट एज ऑफ नाव इज 483. इनफॅक्ट हातून हातून सेंट्रल कंपोनंट वी हॅव गॉट अराउंड 509 crores टोटल. तांचो एस्टिमेशन including तांचे लायटिंग फॉर द ओल्ड ब्रिजेस ऑल्सो. ओल्ड ब्रिजेस रिवॅम्पिंग हेय येता तांचो. आनी ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट 50% आमकां रिइंबर्स करता. मजगतीं मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाची अवतिकाय लेगीत पेडणेच्या बस स्टँडावरी जातली अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून म्हटलां. 2 खेपे उक्तावण करून लेगीत तो अजून वापरपा खातीर उक्तो जाल्लो ना अशें तो म्हणटा. 3 वेळा उद्घाटनां जाली आनी अजूनही पेडण्याचो बस स्टँड ऑपरेबल ना. हीच परिस्थिती मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाची करपाची येवजण ह्या लोकांची आसा, जे प्रत्येक वेळी ते उद्घाटन करतले, लाखो रुपये खर्च करतले, लाखो रुपये आपल्या बॉल्सान घालतले आणि पुन्हा पुन्हा अशी उद्घाटनां करीत रावतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मगो पक्षाचो फुडारी दीपक ढवळीकरान शिरोडेची पोटवेंचणूक लडोवपाची तयारी केल्या. शिरोडेच्या लोकांनी ताका वेंचणुकेंत देवपाची विनवणी केल्या. हे विशींचो निर्णय ताचो पक्ष 4-5 दिसां भितर घेतलो अशें दीपक म्हणटा. बाय इलेक्शन डिक्लेअर जाता म्हणून आयकल्लें शिरोडा आनी मांद्रे. थंय पक्षाची भुमिका ताचो विचारूय लोकांचो आसा की हांवें थंय उबो रावचो शिरोड्यात. त्याचेरय विचार आमी हे 4-5 दिसांत करतले. आ रिपोर्टर संदीप तुयेकर फ्रॉम मडगांव. स्पीड गव्हर्नन्स, हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी आणि येरादारी करतल्या वाहना खातीर GPS अनुच्यान सक्तीचो जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान तशें सांगलां. ते भायर टॅक्सींक मिटर बसोवपय सक्तीचे करतले. खाजगी वाहन चालकांक तांणी GPS सिस्टम बसोवपाचो उलो मारला. तशें केल्ल्यान इमर्जन्सीत वा एखादो अपघात जालो जाल्यार ती सुवात कळपाक बरें पडटलें अशें ताचें म्हणणें. सरकार लोकांच्या बऱ्या खातीरच ही येवजण राबयतलें अशें ढवळीकर सांगता. मिटर बसोवपाचें टेंडरींग प्रोसेस चालू केलें. येता त्या वर्सा 2019 वर्स ह्या वर्सा मिटर आसतले, स्पीड गव्हर्नर आसतलो. आतां MORT आमचे MORTH एक्ट जर थंय कितें केलें जाल्यार गोश्ट वेगळी. पूण आमच्या हाच्या प्रमाणे स्पीड गव्हर्नर्स आसतलो, HSRP आसतली, त्यानंतर GPS सिस्टीम कंपल्सरी केली आमी. टोटल जी ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स आसा आनी इंडिविज्युअली घेवची, कारण इट इज गूड. हांव लोकांक आदर करता. इंडिविज्युअली लोकांनी GPS सिस्टीम घेवची, कारण कोणाकूय जर फाल्यां सकाळी खंयी खाजी खळग्यात एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो आमकां पयलीं कळटलो. म्हणजे आमी थंय धाडूं शकता लोकांक. राष्ट्रीय महामार्ग 17 बंद करपाचे आशिल्ले सुवातेची आनीक एक फावट पळोवणी जातली अशें ताणें सांगलें. फाल्यां आनी एक इन्स्पेक्शन आमचे 4 वरांचेर 3 तें परत आमी वेर्णा वता. हांव आमचो PC पार्सेकर एलोंग वीथ हीज टीम, एलिना साल्डाना, आनी फायनल मुवमेंट आमी कसो करचो त्या रस्त्यार हें डिसिजन आमचें फाल्यां आनी परत जातलें. त्यानंतर 7 तारखेक आमी नेवीचे जे लोक आसा तांकां लेटर करता.
नेव्हीचे जे लोक आसा तांची मिटींग आमी 4 मिनिस्टर म्हणजे पयर काल गेल्ले ते मोविन गुदिन्हो, विजय सरदेसाय, देन एलिना साल्ढाणा, हांव स्वता एलोंग वीथ कृष्णमुर्ती आणि आता CS आयला, आज CS जॉईन जाता, तो CS आणि PWD सेक्रेटरी आणि आमचे इंजिनियर, अशी मिटींग जी आमी दवरल्या ती आता ते 7 तारखेक दवरपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणान CRZ अधिसुचोवणेक विरोध केला. मोदी सरकाराचे ह्या निर्णयाक विरोध करपी सत्ताधारी भाजपाची ती पहिली आमदार. गोंयाक ही अधिसुचोवणी लागू केली जाल्यार हो आत्मघातकी निर्णय थारतलो, एलिना म्हणटा. केंद्र सरकारान काडिल्ले हे अधिसुचोवणे प्रमाण नो डेव्हलपमेंट झोनाची 200 मिटरांची मर्यादा उणी करून ती 50 मिटरांचेर हाडपाची आसात. पूण कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणाक मात हे मान्य ना. गोंयाक ही अधिसुचोवणी लागू जाली जाल्यार पारंपारीक नुस्तें मारप्यांचेर हावळ येतलो अशें तिचें म्हणणें. आयकात ती कितें म्हणटा ती. I feel that CRZ notification is definitely not feasible for the state of Goa, given the size of Goa and given the size of our coastline, 105 kilometers. And we are all aware that the waters are rising. Every now and then, all over the world, we are experiencing rise in the levels, and therefore it is too risky. And we've already experienced the fury of water in Kerala. During the last monsoons, I was called to Welsound Beach, and we conducted a site inspection along with WRD officials, because the sea waters had come in, right? It had almost reached some of the houses in along the coast of Welsound village. Some of the local fishermen, which indulge in the traditional fishing methods, they move along the waters, and as and when they know that the catch is there, they cast their nets. Okay? And once they catch the fish, they come onto the shore anyway. This is definitely going to interrupt and disturb their traditional occupation. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऑनलायन बुकींग करतल्या कांय पर्यटकांनी हडफडेच्या रियो रिसॉर्टा आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. हांगा येतकीर 12,000ची डिनर घेवपाकच जाय म्हण फोर्स करतात आनी पर्यटकांक नागयतात असो तांचो दावो. मात हॉटेल वेवस्थापनान हो आरोप पुरायन फाफडून उडयला. मेक माय ट्रीप आनी हेर कांय सायटी वेल्यान 50 पर्यटकांनी रियो रिसॉर्टान रूम बूक केल्ले. पयशे ऑनलायनच फारीक केल्ले. पूण हॉटेलांत येतकूच मात डिनराचे पयशे फारीक करना जाल्यार बुकींग कॅन्सल करतले अशी धमकी दिली अशें ते म्हणटात. ते कितें म्हणटात पळयात. जिसमें आपको ये तक मेंशन किया जाता है मेल बॉडी पे कि आपको मसाज मिलेगी, आपको मील्स मिलेंगे, आपको एक ड्रिंक मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, ये तक तो मेंशन कर देते हैं. बट जब आप यहाँ पे लैंड अप करते हैं तो बताया जाता है कि सर एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन का एक लिंक और है जिसे तब तक तो अपडेट नहीं होता. आप अगर हम बुकिंग दिखाएं आपको कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि आपको एक गाला डिनर है, फलाना को एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना है, कोई हिडन चार्जेस हैं जो आप सिर्फ यहाँ लैंड करेंगे. और जब आपको रूम की चाबी दी जाएगी उससे पहले आपको बोला जाता है कि सर 12,000 पर पर्सन का एक गाला डिनर है जो आपको अटेंड करना ही करना है, कोई प्लस टैक्सेस, जिसमें आपको ये नहीं पे करेंगे तो आपने जो भी अमाउंट पे किया है चाहे वो 2 रातों का 3 या 5 आपको चेक इन नहीं करने दिया जाएगा. क्लियर फ्रॉड का केस है. फ्रॉड एडवर्टाइजिंग की है इन लोगों ने और फ्रॉड एडवर्टाइजिंग करके फंसाया है. और ऐसे बड़े क्लियर केसेस हो चुके हैं कंज्यूमर फोरम में जहां फ्रॉडलेंट केसेस के ऊपर ऐसे केसेस में इनके अगेंस्ट एक्शन होता है. इवन बिल्डर्स और रियल्टर्स के ऊपर जहां एग्रीमेंट होते हैं कागज पे और छोटे अक्षरों में टर्म्स कंडीशन में कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करने की बात की जाती है एक लिमिटेड पीरियड में, उन बिल्डर्स पे केस हो रहा है. ये तो होटल है. तो कंज्यूमर फोरम में हमें जाना चाहिए और हम सब ने जो है कंज्यूमर फोरम में केस करना चाहिए इनके खिलाफ. हॉटेल व्यवस्थापनान मात सगळे आरोप न्हयकारल्यात. कन्फर्मेशन मेलात सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो, वाचूंक ना जाल्यार तांची चूक अशें हॉटेलाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. We had also received an email on the same. Now when we contacted the accounts manager and told him that please speak to the guest, he's making a noise, he unlawfully started gathering people and gathering attention and threatening the staff and all and making a chaos at the lobby area. Yeah, he's insulted, he's used abusive language and everything and said do whatever you want and whichever, I will see that I will not pay and I will disrupt the event and everything.
Along with him, the Make My Trip also guest came in, okay, and they saw this thing happening, so they thought we'll also get a freebie. Let us join this group, and that's when they also were told by their same Make My Trip booking customer care team that it is there, it is on the fine print. If you have ignored it and missed it, that is your problem. You should have read the terms and conditions. हडफडेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. ट्रॅफिक सेंटिनेंटल ॲपाचो परिणाम जावपाक लागला हातून दुबाव ना. येरादारीचे नेम मोडटल्यांक लोकांनी पुलीस जावन धरपाक सुरवात केल्या. तांकां तालांव पडपाक लागल्यात. पूण हो लोक इतलो वाडला की तांची फायन घेवपाक पुलिशेचे येरादारी विभागात लोक कमी पडपाक लागला. सोमारच्यान मडगांव पुलीस स्टेशनार कांय ना म्हणल्यार 200 लोकांची गर्दी जमपाक लागली. पूण 2 दीस लायनीत उबे रावन फायन घेनात म्हणून कायदो मोडपी हो लोक चाळवला. सगळीच कडेन पुलीस पावपाक शकनात देखून सरकारान आयडिया काडली. लोकांक सांगले ट्रॅफिक सेंटिनेंटल ॲप डावनलोड करात आनी येरादारी नेम मोडप्यांचे फोटे धाडात. ह्या फोटवांच्या आदाराचेर पुलीस नेम मोडटाल्यांक तालांव धाडपाक लागले. सोमारा आनी मंगळारा मडगांवच्या पुलीस स्टेशनात तालांव फारीक करपाक लोकांनी गर्दी केली. चडशे जाण कामावेल्यान भायल्या भायर आयिल्ले पूण अख्खो दीस लायनीत वगडावचो पडिल्ल्यान बेजारले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. आणि गव्हर्मेंटान हे पण सॅनिटल अपॉइंट केले न्हू, हे इलिगल गव्हर्मेंटान केले ते. गव्हर्मेंट तांकां पयशे दिता कमिशन, दॅट इज सारकें टोटली इलिगल. हे कशें आमी मानपाक तयार नाही. कित्याक गव्हर्मेंटाचें कमिशन दिवपाक जायना. तूं कर, फ्री कर. गव्हर्मेंट आपल्याला अपॉइंट कर, पब्लिकाक दिता आनी ताका कमिशन दिता. सो एक मोडक्या भाशेन जालें. प्रकाश जुमानीन सांगल्यो त्यो कागाळी वेगळ्योच. तालांव भरपाक तो ऑन ड्युटी आयिल्लो पूण अख्खो दीस काडचो पडलो पुलिशेंत. जाल्यार कांय जाणांच्या मतान तालांव धाडप्यांचेरच कारवाय करपाची गरज आसा. पळयात वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया. बेकार आसना न्ही तालांव भरपाक बेगीन ताका सर्वीस दिवपाक जाय. तालांव मारता सर्वीस दिया न्ही. एकूच कावंटर कितले म्हूण घेतले. आतां कावंटर कितले आसा ते? कावंटर एकूच कावंटर आहा आनी मनीस ना. मनीस नाही ते कडेन. मागीर स्टाफ इतलो ते कडेन भरपूर स्टाफ आहा पुलीस दिसा कडेन. तुमी आतां काम सोडून हांगा सोडून ड्रेस पडला. हे पुलिसांनी आपल्याले काम लोकांक दिला कळ्ळें न्ही. ते आमकां धरतात तालांव दितात दॅट इज ओके. पूण तुमी लोकांक सांगता 10 जाणां तुमी फोटो काडून धाडले जाल्यार तुमकां पयशे दिता म्हणून. ते कोणाले फोटो काडून धाडटले. लिंगा कडेन हांवें गेला लिंगा कडेन म्हाका लिंगा कडेन हेल्मेट कंपल्सरी केन्नाच्यान ना. तेजे कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. तेजे कितें तरी एक्शन जावपाकूच जाय न्ही. आनी हे लोकांक टेम्प्ट करपा हें पयशे मेळटा म्हणून सगळे लोक फोटो काडून धाडटले. आनी कामां वचपाना हेंच काम करतलो. पुलीस म्हण कितें करतले. बोळ जावंक लागले उपरांत तांकां थाथारपाक लोकांक तांणी कुपनां वाटपाक सुरवात केली. लोक दीसभर लायनीत रावताले. सांज जाली तरी नंबर येना म्हणटकच कुपन परत दिवन फाल्यां येता अशें सांगत घरा परतताले. पळयात तांची अवतिकाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.